नमस्कार. आज आमच्या RDX चॅनलाचेर आसा भोवमानेस्त बाब ॲडवोकेट रविराज चोडणकर आणि चिल्लया सावंत. आणि आज आमी उलयतले 6 तारखेर बाणस्तारीच्या पुलाचेर एक अपघात जालो आणि त्या अपघातांत 3 मनीस सोंपले. अशें म्हणटा की ताचे पैकी चिल्लया सांगता की 2 मनीस हे तांच्या गांवांतले आणि आज बाब रविराज ही केस ते चलयता. जे मनीस सोंपल्या तांचे वतीन रविराज काम पळयता. आतां कशें आसता, खूब जाण म्हणटा की रस्ते खराब आसले, एक्सिडेंट जाता, सरकाराक दोश दिता सगळे जाण. आनी हो जो अपघात जाला तो अशा जागेर अपघात जाला जंय एकदम एक स्मूथ रस्तो आसा. पुलार बाणस्तारीच्या हो अपघात जालो. रविराज, म्हाका तूं सांगशी की तुवें जेन्ना ही केस स्टडी केली तुका कितें दिसलें की हो अपघात कित्याक जाला? हो अपघात जाला तो पैशाचो मोदाक लागून जाला. हो फक्त हातून कॉन्टॅक्ट्स आनी पयशे ह्या 2 गजालीक लागून जो खरो आरोपी आसा ताका अजून हात लावना पुलिसेन. अख्खे जग सांगता की कोण जगाक खबर आसा कोण ही गाडी चलयताले. आतां पळय, अशें म्हणटा की एक आय विटनेसान सांगलें, एक आय विटनेस आसा अशें तुमी म्हणटा, आनी आय विटनेसान सांगलें की कोण गाडी चलयतालो पळय तेणें स्वताच्या दोळ्यांनी हो अपघात घडटना पळयला. ह्या आय विटनेसा विशीं पुलिसांनी ताका कसो कितें ट्रीट केला? ते आय विटनेसाची थेरी किंवा स्टोरी ते मानत ना. ते मानता भलते प्लांटेड विटनेस तांच्यांनी प्लांट केला. एक तर म्हटल्यार 4 सुद्दां कसलीच इन्वेस्टिगेशन ना. पयली गजाल म्हटल्यार जी गाडयेन कोण आशिल्ले, 3 भुरगीं आशिल्लीं, घोव बायलां आशिल्लीं, तांकां केकवॉक दिता, तांकां वचपाक दिता. एक मिनी कुपर पणजेच्यान येता, पुलीस थंय पावना, पुलिसाकून पयलीं ते पावतात आनी गाडयेन घालून वतात आनी तांकां हात सुद्दां लायना 4 सुद्दां. मागीर 4 सुमार एक नाटक करता, खंयच्या तरी ड्रायव्हराक धाडटा आनी ताका कन्फेस करपाक लायता आनी एक थापट मारता. थापट मारपाकूय पुलिसाक अधिकार ना. थापट मारतकूच तो खरें ओंकता म्हणून एक थेरी हाडटा आमच्या फुड्यान. दुसरे टायमार एक अर्दे वरान घोवाक धाडटा बाबड्याक आनी तो कन्फेस करता. ती थेरी बिलीव करता आनी त्या थेरीचेर काम करता पुलीस. अख्खे दिवाडकर एक्टिविस्ट जे जमिल्ले म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनार 2 दीस पयलीं, ते सगळेच सांगता कॉन्ट्रेडिक्ट केले, MLAन कॉन्ट्रेडिक्ट केले, DYSP PIक शिल्ड करता हातूंत. आतां म्हाका एक सांगात, कशें आसा की ही गाडी जी आसा पळय ती गाडी मर्सिडीज म्हणटकीच पॉश गाडी सारकी, आनी ही गाडयेच्या भितर सेफ्टी जें कितें आसा तें सेफ्टी सगळें आसा. आनी जेन्ना असो एक्सिडेंट जाता तेन्ना ती सेफ्टी बॅग्स आसा ती ओपन जाता आनी मनशाचो जीव वाचता. एक्झॅक्टली. आतां अशें सांगता की गाडी चलयतालो कोण तरी मेल, आनी अशें आयको येता की ना, गाडी फिमेल चलयताली. गाडी ही फिमेलूच चलयताली. जो पयलो विटनस आसा दिग्विजय वेलिंगकर, हो परत परत सांगतात 15 मिनटान जे एक्सिडेंट जावन 15 ते अर्दे वरान एक्सिडेंट जाला पळय त्या स्पॉटार उबो रावन सांगता. अख्खे गोंयकारान आयकला ते गजाली की बायल चलयताली. बायल 15 मिनटां त्या स्टेरिंगान आशिल्ली. थंय तिका भायर काडटकूच ते इंग्लिशीन गाळी मारले ताणें. मागीर तेणी हें सुद्दां सांगलां आपूण कोण तें खबर ना तुका, आपले कॉन्टॅक्ट्स तुका दाखयता, म्हाका कांयच जावपाचें ना, इतलें सुद्दां उलोवन गेली. आनी तिचें तें उलोवप अजून खरें जाता. ती कितली पावरफूल आसा हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. आनी पुलीस, पॉलिटिशियन्स, वायट दिसता म्हाका. काल जे फडटे परिवार काल एक्सपायर जाला, त्या समाजाचो अध्यक्ष सुद्दां ऑन रेकॉर्ड काल CMA फुड्यान वता, कोणाकूच विचारनासतना वता आनी आपूण CMA कडेन उलयलां आनी CM इज इन रायट डायरेक्शन, इन्वेस्टिगेशन इज इन रायट डायरेक्शन. आपणेन केलां म्हणून व्हडली छातीटोकपणे उलयता. हे सुद्दां आमी आतां 500 जण लोक 3 का 4 दीस जाले पुलीस स्टेशनान वचून थंय विचारता, ताका उत्तर मेळना DYSP कडेन. DYSP तर PIक पालते घालता.
आता विक्टिम्स जे आसा पळय तांच्या वतीन तुमी आतां ही केस हातान घेतल्या. अशें म्हणटा की वकील म्हणून जो आसता पळय, एका मराठी लेखकान म्हटलां, वकील म्हणजे वेडा, खिडका आनी लबाड. वकील खऱ्याच्या खोट्यान, खोट्याचे खूब फावटी खरें करता. तूं आतां जेन्ना म्हणटा की हो एक्सिडेंट जालो आनी दादलो चलयतालो आनी अचानक बायल आपूण जावन कन्फेस करता की आपूण ती गाडी चलयताली. ही थेरी आमची हय. आनी पुलिसांची. हय. आतां जेन्ना मर्सिडीज बँड सारकी गाडी जेन्ना एक्सिडेंट जाता आनी बॅग्स ओपन जाता तेन्ना शक्य आसा की तिणें शिफ्टिंग गाडी बंद असताना शिफ्ट चान्सच ना. पुलिस गाडी चलताना शिफ्ट शक्य आसा? चान्स ना. गाडी चलताना शक्य ना, गाडी बंद असताना शक्य ना. चान्सच ना. पण पुलीस MLAचेर तापोवन सांगता. DYSP जेन्ना विचारपाक इट इज ऑन रेकॉर्ड, सगळे अख्खे गोंयकारान पळयला. DYSP तापोवन सांगता आनी सांगता तो वेलिंगकरान कित्याक पळोवंक ना ते उडिल्ले गाडी, ती बायल उडून सकयल पडले ते कित्याक पळोवंक ना. अरे ते दिवसा जवळ जावना. हो एक्सिडंट रातचो जाला, 7:30 सुमार जाला आनी ताच्या ऑलमोस्ट तो अंतराचेर आशिल्लो. पयले धक्को दिला एक बायकाक, ताजे वड्याचे पांय चिड्डिला ताणें, दुसरे हांकां चिड्डिला, तिसरी आनी गाडी आशिल्ली. मागीर ती गाडी ताच्या आकांतान येवपाची आशिल्ली. सो मागीर तो गाडी तो मुखार गाडी येता ती पळयतलो काय ती उडटा ती बायल पळयतलो. काळखान ताका दिश्टी पडटलें इतली सुद्दां तकली ना हांकां आयवोक, इतली सुद्दां तकली ना. त्या थेरीचेर तो तापोवन सांगता MLA आनी MLA ते ओगी बसता. MLA आनी मागीर जाप काडिना. एक्टिविस्ट आसा ते जाप काडिना. तो तांचेर आयवो तापता. CM म्हणटा आयवो सारको दिशेन चलता. हे म्हटल्यार ऑपोजिशन आसा हातून. ऑपोजिशनाक विचारलें जाल्यार बाबा ह्या बाणस्तारी एक्सिडेंटान तुमचें कितें म्हणणें आसा. तो कितें म्हणटा, तो सांगता वचून ना रे ते ऑल्कोमिटर ते काय करना रे पुलीस काम करना रे. पुलीस काम केल्यार स्टेट गव्हर्मेंट तुका खबर आसता. तो स्टेट गव्हर्मेंटाचेर घालता. आमकां एक खबर आसा हातून एक बरें 10 वर्सां पयलीं 2 मिनिस्टर एका स्कॅमान आशिल्ले. एक मिनिस्टराक जी फीत कापता जिलीन त्याच बाबडो तो वर्सभर उरता. दुसऱ्या मिनिस्टराक हात सुद्दां लागना. तोय तितलोच ते खबर ना म्हाका. ताचेर आरोप तितलोच आशिल्लो. ही केस सुद्दां त्या एंगलान वता काय हो म्हाका प्रश्न पडटा. रविराज, हांवें तुका एक सांगलें की वकील हो असो आसता अशें एक डेफिनेशन एका लेखकान केलां. तूं बरे भाशेन जाणा की ही जी केस आसा ही केसीक कशें बॅकींग आसा आनी पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करता काय करिना हेंय तुका खबर आसा. तुका दिसता की इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी दिशेन? इट इज फॉल्टी. सगळें सांगता. पुलीसूय सांगता. पुलीस आपले तो MLAचेर तापता म्हणल्यार ताचे ते फ्रस्ट्रेशन तो भायर काडटा. आनी हें सगळें जाणा आसतना सुद्दां ही तूं केस घेता. तुका कितें हें दिसता चान्सीस ऑफ सॉल्विंग दीस केस? पळय आतां अजून वेळ वचूना. हे इन्वेस्टिगेशन जे मार्दोल पुलीस स्टेशन आसा तांकां म्हाजें म्हणणें तरी तांकां पयलीं घरा बसोवपाक जाय. ही इन्वेस्टिगेशन काडून इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीक दिवपाक जाय. एकदां इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीक दिली न्ही तांणी सखोल हातून इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. सखोल म्हटल्यार इट इज रायट फ्रॉम एक्सिडेंट जालो, परेशान कोणाक कॉल केलो, त्या बायलेन कोणाक कॉल केलो, मागीर कोण तेजे रेस्क्यू घालो, पुलिशेक कितले कॉल केले, कोणाचे कॉल केले, हे सुद्दां करपाक जाय. कित्याक 4 सुद्दां एक इन्वेस्टिगेशन कांयच जायना त्या मॅटरीन, कसलेच काय जायना. मागीर सगळें नाटक सुरू जाता. 8 वरां मेळटा तांकां, 7 ते 4 चिंतपाक हे करपाक, अख्खी रात घेतात ते इन्वेस्टिगेशन सुरू करपाक. कोणाक एकटे एरेस्ट जायना, कोणाक काय करिना, कांयच ना. फक्त ते बाबडे तडपलेले ते 1-1.5 वर ती 3 हे आशिल्ले डेड बॉडी आशिल्ली, तांकां मात व्हरपाचें काम केलें. ते सांगतात की पयलीं कोण आरोपी आशिल्ले तांकां व्हेला, तांकां VIP ट्रिटमेंट दिला आनी मागीर हांकां बाबड्याक हात लायला. एक्चुअली तुका विचारता हांव, तूं मातसो सांगशी की हे जे 2 विक्टिम्स आसा पळय ते खंयचे? ते दिवाडेचे, जे आज तेंच्यांनी अकस्मात जांकां खबर सुद्दां नासलेले आतां येणारो काळ आपल्याचो मरणाचो आसतलो म्हणून जे आपल्याच्या भयणीगेर तो पुणे वयतालो, ते बाबड्याक खबर सुद्दां ना
जे आपल्या फुडल्यान आतां मरण आसा आपल्याक. कित्याक जालो हो इन्सिडंट म्हळ्यार जी मर्सिडीज आयली फास्ट आनी तितून जी ड्रायव्ह करताली ते ड्रंक करून आनी ताजो जो कंट्रोल गेलोच आसतलो कित्याक आनी ताकाच लागून तेणें जायत्या जाणांचो बळी घेवन तांचेर सुद्दां गेलो. आनी अशें जालें की आतांच तुवें एक प्रश्न विचारलो की बलून फुटोवन ते पॉसिबल आसा तेन्ना सीट चेंज करपाक. तो सिट्युएशन पॅनीक सिट्युएशन त्या सिट्युएशनान कशेंच जावं शकना अशें तरी म्हाका दिसता थंयसर. तेन्ना तरी अशें दिसता की धडाडी ठाडाड करून कितें तरी जालां कोणाक आनी त्याच टायमार अशें जावं शकता कितें की बायल त्या सिटार बसता आनी दादलो हे सायडीक येता असो इन्वेस्टिगेशना प्रमाणे पोलीस अशें सांगता आनी सगळ्या गोंयकारांक घुसपाडून उडयता. म्हाका तरी हाजेर कांयच विश्वास दिसना. आनी जेन्ना थंयसर एक आय विटनस जाचेर आतां फुडलें मरण ताजेर आसलेलें तो एक वाचता मनीस आनी तो एक सांगता कितें की हें आपल्यान कृत्य पळयलां तें सगळ्या सोशल मिडियाचेर तो वायरल. खरेंच ताका सॅल्यूट म्हाजो वालोर ताका. अशे विटनस जेन्ना उबे रावता तेंचे तेंच्या पुलिसांनी जावं तेंच्यांनी आयकुपाक जाय नाजाल्यार कसली तरी खंयची तरी थियरी हाडून ताचेर जो इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय तें करपाक वचपाक जायनासलें. जो आय विटनस सांगता कितें की आपल्यान पळयला थंयसर तेका जो थंयसर चॅनलार आयिल्लो तो सुद्दां सांगता फाल्यां जर तुका पयशे दिले जाल्यार तूं चेंज जातलो. आनी तो सांगता कित्याक जातलो आपूण जेन्ना खरें तें आपल्यान पळयलां तें सांगता आपूण अशें म्हूण सांगता तो मनीस आजून सुद्दां पयर ताणें म्हाका दिसता मार्दोळ ताणें रिटर्न सुद्दां स्टेटमेंट वचून पुलिशेन दिल्लो आसा कित्याक की आपूण जें सांगलां तेजेर ठप्प आसा म्हणून. बट आतां हाजेर विश्वास दवरपाक जाय आसलेलो काय खंयच्यान तरी एक थियरी गावल्या ताचेर म्हाका हे खंयच पटना. आता रविराज एक सांग म्हाका जेन्ना तुवें म्हटलें की आनी आय विटनेसांनी सांगलें की मेल वॉज ड्रायव्हिंग. आतां हें प्रूव जर करतलो जाल्यार त्या मनशाचे फिंगर प्रिंट्स त्या स्टेरिंग व्हिलाचेर जावपाक जाय. ताचें त्या विशीं कितें त्या जालें? विशयान ते कांयच उलयना इन्वेस्टिगेशन करीच ना. थंय म्हणटात की ना परेश चलयतालो गाडी म्हणून आमी त्या एंगलाच्यान गेल्यार ताका बाबड्याक आतां पयलीं 2 दीस घालो आतां 5 दीस घाला ते हायकोर्टान गेला. हायकोर्टान स्टार आर्ग्युमेंट्स कितें 304 इवन हातून पयलींचे आर्ग्युमेंट सिनियर कावन्सिलान केले सरान केले ते बाबा हांगा पळय एक्सिडेंट जाला आनी 304 कलम लायला. 304 कलम खंयच्यान लायला हें सर विचारता कोर्टाक विचारता. ताजेर हे करिना. देर इज अ डेडिकेटेड सेक्शन 304A आसा हातून. तुमी एक इनफेमस केस पळयला आसतले सलमान खानाची. ताणें 4 जाणांक अशें रॅश ड्रायव्हिंग केल्लें तातूंतय होच कलम लायिल्लो. जालें कितें पडलो भितर तो. हां आज म्हणटा 304 हे 10 वर्साचे शिक्षा आसा आनी 304 2 वर्साची शिक्षा आसा. हांव म्हणटा ती 2 वर्साची शिक्षा आसा पळय ती लागू ताका. आज 10 वर्साची शिक्षा लायली कलम लायले फाल्यां कोर्टान सिद्ध जालें बाबा हे कलम लागत ना जाल्यार मागीर आमी खंय उरले. ताका बाबडे ताका कोण आसा आरोपी 1 दीस सुद्दां शिक्षा जावपाना. डेडिकेटेड शिक्षा हे लायले कलम लायले. हां आमी आतां दिवं न्ही आमी चेंज करपाक शकना. आमी शिक्षा दिवपाक शकना कितें कायद्यान कितें आसा न्ही 304A तेजी पनिशमेंट 2 वर्सां. आज तो बेलेबल ऑफेन्स. हांव म्हणटा तो लायात ताका 2 वर्सां शिक्षा जी आमची हातून सिस्टमान आसा ती दिया. आज आमी आसा ते टुरिजम प्रदेश आमचो जर डिपेंडंट आमी टुरिजमान आसा तरेतरेचे लोक येतात आनी सगळे पयशाकार येतात. पयशाकार येतात. आमी आज सुद्दां एक एक्सिडेंट पळयला एकटो सोरो पिवन एकटे बायकाक उडयले. आज सकाळी सुद्दां जाला. अशें दिसा जवळ सद्दां जाता. हांगा म्हाका गरज दिसता की सामकोच एक स्ट्रिक्ट मध्य हिमाचल प्रदेशान 1997 हो 307A आसा न्ही तो एमेंड केला आनी थंय 7 वर्सां पनिशमेंट आसा. देर इज अ डेटरंट इफेक्ट. हांगा 2 वर्सां ती इन्वेस्टिगेशन अर्दे मागीर स्टॉप पंच विटनस घालतात विटनसीस मेळना. 80% जी एक्सिडेंट केसीस आसा ती अशीच वतात.
रविराज म्हाका एक सांग की जो आय विटनेस जो आसा दिग्विजय वेलिंगकर, आतां पळोवंक गेलें जाल्यार तुज्या म्हणण्या प्रमाणे आनी सर्वसादारण जर अशें पळयलें जाल्यार दिसता की हो जो एक्सिडेंट जाला आनी ज्या मनशान एक्सिडेंट केला तांकां फूल प्रोटेक्शन आसा, सगळ्याच वाट्यांनी प्रोटेक्शन आसा आनी पार्टी पावरफूल आसा. आनी आतां हो जो दिग्विजय वेलिंगकर आपूण जावन स्वता येवन सांगता की आपणें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां कितें कितें घडलां पळय तें, ह्या मनशाक तुमी किंवा सरकारान कितें प्रोटेक्शन दिलां? तो हांव तिसरे दीस उलयलो ताजे कडेन. तो इतलो हैराण जाल्लो म्हाजे कडेन उलयतना, आनी ताका एकूच रिक्वेस्ट केल्ली, बाबा यो तूं पुलीस स्टेशनान, आमी आसा लोक सगळे जमिल्ले आसा, आमी एकदां पब्लिकाक सांगया तुवें कितें स्टेटमेंट दिला तो. पुलीस म्हणटा हांगा ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. तूं म्हणटा हय, तो आमकां स्टेटमेंट दाखयता पण फोटो मारपाक दिना. आमी स्वता गेल्लो, वैभव गेल्लो ताजे भितर हें करपाक, उलोवपाक. हांव उलयलां ताजे कडेन, फोनार उलयलां. तो म्हणटा बाबा म्हाका पुरो जालें, अशें दिसपाक लागलें की हांवूच आयज मर्डरर. एक्सिडेंट जाल्लेल्याक हांव बायट दिलेल्याक म्हाका इतले फोन येता, इतले पुलिसांचे कॉल येता, म्हाजो जीव हैराण जाला, कासावीस जाला म्हणपाक म्हाज्यान आनी जायना. हांवें स्टेटमेंट दिलां, आपूण त्याच स्टेटमेंटाचेर कायम आसा. फाल्यां सुद्दां म्हाका पुलिसान आपयलो नाल्यार खंय आपयलो जाल्यार आपूण तोच स्टेटमेंट दितलो. हें तेजें हें आसा, स्टेटमेंट आसा. पण ह्या मनशाक कांय भंय ना अशें तुका दिसता? हांसूं शकता, खबर ना, पार्टी तुमकां खबर आसा कशी कितें आसा ती. पण एक सांगू शकता हांव तुमकां, जे पालक आसा ते बरे मनीस, पयशाकार आसात ते, पण हे जे भुरगे आसा न्हय ते खूब एरोगंट. ते कितें करत तें नेम ना. हांव म्हणना पालक करतले बीन म्हणून, कित्याक पालकाक अख्खें गोंय वळखता, अख्खें पॉलिटिक्सूय वळखता. दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सन. सो हांव हाजेर भाश्य करूं शकना. तुका कितें दिसता ही केस सॉल्व, तूं आतां तुज्या परीन ही केस सॉल्व करपाक म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशन ही सॉल्व करूं शकना. म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशन हे पालते घालतलेच आनी प्रोटेक्ट करतले, आरोपीक प्रोटेक्ट करतले. ही जर इन्वेस्टिगेशन पयलीं काडलें आनी जे कोण हे जे पालते उडोवपाचे कृत्य केलां, हेंचे कोणी कोणी केलां, PI आसतलो, तेजे सबऑर्डिनेट आसतले, तांकां पयलीं घरा बसयात. इन्वेस्टिगेशन पयलीं म्हटल्यार पयलीं इन्वेस्टिगेशन तांचे कडल्यान काडून घ्या. दिया इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. देर इज अ CBI डायरेक्टरान सरळ म्हटलां, प्रेस दिला की आमचे कडेन केसी ना, आमकां केसी मेळनात. हांव म्हणटा दीस इज फिट अँड प्रॉपर केस फॉर CBI. हांगा सगळ्यांचो आरोप आसा, सगळेच म्हणटा हांगा की येस पॉलिटिशियन्स आर इनवॉल्ड, हाय प्रोफायल पर्सन्स आर इनवॉल्ड, सगळे आसा भितर हांगा. सो दिया न्ही तुमी इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. तो खंयचो भायलो, ताका कोण तो खबर ना, कोण खंयचो बिल्डर तो खबर नासतलो, आसत नासत खबर ना. ताका इंडिपेंडंटली दिया आनी करपाक कित्याक प्रॉब्लेम कितें आसा. आमकां दिवाडकरांक न्याय मेळटलो न्ही, एटलिस्ट ते तरी सॅटिस्फॅक्शन आसतलें. तुका कितें दिसता? हो पयल्यान पयलीं म्हटल्यार इन्वेस्टिगेशन तेजे कडल्यान काडपाक जाय, मागीरूच न्याय मेळटलो. ह्या पुलीस स्टेशन जावं हे जे कोण ऑफिसर्स इनवॉल्व आसा हे न्याय दिवपाक शकचेच ना. ते दुसऱ्याच एंगलान गेला मॅच. तर आतां आमी रविराजाक आयकलो आनी अशें दिसून येता की खंय तरी कोण तरी हे जे जीव 3 गेल्या आनी ही जी केस उबी रावल्या, आनी 2 जाण आसा, ते 2 जाण तडपता आज. ते केन्ना पालवातले हांव देवा कडेन मागता तांची हेल्थ बरी सुदरूं आनी ते बऱ्यांतले बरे बेगीन जावं. पण म्हाका दिसना, जेंचे खुबूच क्रिटिकल आहा. हे 3 मर्डर जावना हांगा सद्या 5 मर्डर जाला. ते बाबडे आयज जिते आसून सुद्दां आसा काय ना तें खबर ना, जिते आसून सुद्दां ते मेल्ल्याचे जमात सद्या, इतले ते त्रास भोगता. ते मेले ते क्षणीक मेले, पण हे बाबडे आतां गेले 5 दीस जाले ते तडपता. ताजे कोण वासपूस घेना, कांयच करिना. कितें आसा ते सरकार कितें केल्या देवा खबर ना म्हाका. आमी आतां एडवोकेट रविराजाक आयकलें आनी ते म्हणटा की ही जी 3 मरणां जी उद्भवल्या ह्या अपघातांतल्यान, ती मरणां अपघाती मरणां न्ही तर ते मर्डर अशें एक कायद्याचो रक्षक स्वताहून सांगता. अशेंय दिसून येता की ह्या केशीन जे तरेन जावंक जाय
तपासणी जावंक जाय आनी त्या तरेन ती जायना आनी खंय तरी पुलीस म्हणा किंवा हेर जी एजन्सीज आसा ज्यो इन्वेस्टिगेट करता त्यो कमी पडटा. आमी जर अशें पळयलें की हें जर अशेंच जर जालें जाल्यार फुडें फुडें कायद्याचेर आनी पुलिसाचेर कोणाचोच विश्वास उरचो ना. तर रविराज म्हाका एक आनीक सांग, तुका कितें दिसता की ही केस सॉल्व जावपाक कितको टायम लागतलो, कशी सॉल्व जातली जावं येता केस ही? करपाक जाय. लोकांचो विश्वास जर पुलिसाचेर बसोंक जाय, लोकांचो विश्वास जर कायद्याचेर उरोवंक जाय जाल्यार कितें जावंक जाय अशें तुका दिसता? जर लोकांचे विश्वास कायद्यांचेर बसूंक जाय जाल्यार हांव परत सांगता, हे इन्व्हेस्टिगेशन मार्दल पुलीस स्टेशनच्यान काडून घेया. फेर अँड जस्ट हे इन्व्हेस्टिगेशन करा, इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी कडल्यान करून घेया. आनी आमकां कळयात, आमकां फाल्यां अशें दिसतलें की आज इन्व्हेस्टिगेशन केलां आनी परवा सगळे विटनसीस हॉस्टायल जाले, विटनसीस टर्न आउट जाले. हे आमकां फाल्यां परत पश्चाताप करपाक नाका. सो आमकांय कळून आज कितें चल्लां एक्झॅक्टली, आमकांय डे टू डे हियर कितें इन्व्हेस्टिगेशन जालां तें कळून तांकां टायम बाउंड इन्स्ट्रक्शन्स दिया इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. एट द सेम टायम टायम बाउंड चार्जशीट फायल करा. चार्जशीट फायल करतकच ती परत टायम बाउंड ही पळया, ही सगळ्यांच्या मनान आयल्या ही केस आसा न्ही आज, सगळ्याच्या मनान काळजान. म्हाका हांव खरें सांगता तुमकां, हेका टायम बाउंड इन्स्ट्रक्शन, टायम बाउंड इन्व्हेस्टिगेशन, टायम बाउंड फायलिंग ऑफ चार्जशीट, टायम बाउंड ट्रायल, कंडक्टिंग ऑफ ट्रायल ऑल्सो शूड बी एक्सपेडायटेड. हाका फास्ट ट्रॅकाचेर व्हरपाची गरज आसा आनी बेगीनच्या बेगीन हें इन्व्हेस्टिगेशन फेर आनी जस्ट जावपाक जाय. जाल्यार आमकां न्याय मेळटलो, गोंयकारांक न्याय मेळटलो, तुमच्या दिवाडकारांक न्याय मेळटलो, आमकां सगळ्यांक न्याय मेळटलो. शिक्षा ह्या बायलेक जावपाकूच जाय. थँक्यू रविराज, थँक्यू व्हेरी मच.